वेळी मतदारसंघातली काँग्रेसीची तिकेट सावियो डिसिल्वाक जाहीर जाली आणि वेळी काँग्रेस फुटली। काँग्रेसीचो खापो फुडारी बेंजामिन सिल्वा आणि जो डिसोजा काँग्रेसीच्या विरोधात बंड करपाचे तयारीत आसात। गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्याक सेटिंग लावन तिकेट दिल्या। तिकेटीची आस्त आशिल्ल्या बेंजामिनान आरोप केला, जाल्यार सावियोन सगळे आरोप भायर आयल्यात। सगळ्या आरोपांचेर मात करून ताका तिकेट फावो जाल्या। सावियो सांगता, पळयात। आज जेन्ना वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची तिकेट जेन्ना राती डिक्लेअर जाली, ही डिक्लेअर जातरेक आज वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी मेजर अशे पॉलिटिकल जे सिनारियो आसा वो चेंज जायत येयला। कित्याक बेंजामिन सिल्वा जो एक्स MLA आसलो तो काँग्रेसीत जॉइन जाल्लो आनी तेका तिकेट म्हूण जाल्ली। आज तेंचीच आज अशी मिटींग आसा की कितें करपाचें, कित्याक त्या वटेन दुसरे वटेन तिकेट ही सावियो डिसिल्वा गेल्या आनी तिसरी वटेन जो काँग्रेसीचो एक लॉयर सोल्जर म्हणटा तो जो हे गेले जे कार्यकर्ते आसात ते मिटींग घेतात, ह्या वटेन बेंजामिन सिल्वा हो मिटींग घेता। म्हणटकीर ह्या सगळी हितून पळयलें जाल्यार हांगा खुबश्यो घडामोडी जावपाची शक्यता आसा। वेळी जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वो काँग्रेसचो एक बालेकिल्ला म्हणटा तसो आसा। जर सावियो डिसिल्वाक जर तिकेट दिली, जर आज ही जे घडामोडी जातात ह्यो घडामोड्यो सावियोक सपोर्ट करतले काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जावन आसा। आनी हो जर सपोर्ट केलो, जर सावियो येतलो ना जाल्यार कितलीश्यो हितूंक काँग्रेसीन भितर कितलीश्यो त्रुट्यो मेळपाची शक्यता आसात। आज बेंजामिन सिल्वा जो आसा हे कार्यकर्ते एकट्यान जाल्यात, ते मिटींग घेतात, त्या वटेन जोवाचे कार्यकर्ते मेळ्ळ्यात ते मिटींग घेतात। म्हणटकीर आतां आमी पळोवचें पडटलें की येणारो जो टायम आसा तो सावियो डिसिल्वाक कसो मुखार व्हरतलो आनी कसो सावियो डिसिल्वा हो टॅकल करतलो हे पळोवचें पडटलें। क्लीन कॅन्डिडेट हिंगा आमकां वेली आनी सगळे एग्री जाल्ले, ते प्रमाणे आमी जॉइन जाले। आमगे डिसिजन पूण लोकांक आमगे वर्कर्स पळय सगळे ते गोंयच्यान आमी जॉइन जाल्ले आनी तेगेले क्रिमिनल रिकॉर्ड पळय हांव अशें दाखयता ते तुमकां दिता। हे लोकांकूय खबर ना कितू केसीस आहाय तर। सो काँग्रेसा तर असो मनीस आसा जाल्यार बाब चिदंबरम आमगे गुंडूराव हेमी व्हडली व्हडली भाशण दिली, बाब आमकां बरो कॅन्डिडेट जाय म्हणून। सो आयज तेंगे खंय गेले भाशणां आमी तरी एक 3-4 दीस पयलीं चोयलें जाल्यार जो डायस आमगेलो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पळय आहा तेणें स्टेटमेंट केलो, आमगे मनशां सांगिल्लें बाबा ही बेंजामिनान टिकेट गेली कित्याक आमकां आपूण सांगिल्लें म्हण थिंगा खंय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान कोण मेन लिडर आहाय तेमी, बाबा ही बेंजामिनान गेली तुमी आतां सपोर्ट करपाचो। तेन्ना जोवान एक्सेप्ट केलें आनी दुसरो आहा तो थिंग मॅच धाडान गेलो मागीर जोवान सांगिल्लो। पूण काल जोवान स्टेटमेंट चेंज केलो, ऑलरेडी जालें ही टिकेट दुसऱ्याक गेली आमकां मेळना। कित्याक मायकल लोबो पळय नॉर्थासून सावथा येयला ते राती कडेन ते दिसा तेमी सगळें सेटींग केलें म्हणपाक हें जोवागे वता आमगे न्हू, आमगे डिसिजन पळय आमी सकाळीं आमगे वर्कर्स पळय तेंका आपयले आनी इंचाल तें कडेन आनी मुगे म्हणून पयलेसून ही पावटी कॉन्टेस्टाक आसोना हांवें पयलेंय सांगिल्लें मुगे सगळे वर्कर्सांक, सो आयजूय सांगिल्लें। पूण ते म्हणटाय आनी खंयचे ऑप्शनां आहा आमकां जाल्यार मुखार या, सो तें तेंगे डिसिजन। सो आयज पासून आमी चोयता कितें डेव्हलपमेंट पळय जाता तो आनी मागीर डिसिजन घेतले। My supporters, well wishers, who have supported me all this time for last 4-5 years, and last few weeks were critical, where there were a lot of allegations put on me, where I've overcome through all these obstacles, where they were trying to sabotage my ticket. Jenna Zila Island, Jenna, we didn't have a candidate Congress. Abe Orang Mujhe resources. I have worked. All my people of Veli has worked for all 4 panchayats. Worked like the same people who were there during Zila time are still with me. This is what we have put the hard work and we are still doing it. गोवा 360 खातीर वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचा रमेश नाईक राव।